मार्काप्रमाणे शुभवार्ता पहिलो अध्याय 12वें आणि 13वें वाक्य. उपरांत प्रेरकात्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो आणि 40 दीस ताणें अरण्यांत करचिले. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो. तो रान मनजाती मध्ये आसलो, पूण देवदूत ताची सेवा करताले. देवाचें उतार हें. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा जर्नी इन द डेजर्ट. ह्या अरण्यांत आमचें पैण. मनशाच्या जिवितांत सबार फावटी हांव आनी तूं एका अरण्यांत म्हणल्या बरी म्हणजे मरुभूंयत हांव तूं पैण करना आसा. मरुभूंयचें लक्षण कितें? मरुभूंयचें लक्षण म्हळ्यार खंयसरेची वाट म्हण कळना. तिशीनी रेंव इशीनी रेंव ताका वाट म्हणली ना. सगळ्या त्या मरुभूंयत वाट म्हणली ना. दुसरें लक्षण जावन आसा थान लागल्यार एक उदक पिवंक थंयसर एक वेवस्था ना. पुरासण जालें म्हणून एका रुखा बंदा बसया म्हळ्यार थंयसर एक रूख झड ना. खंयसर एक बऱ्या रितीर आमकां एका जाग्याक वचून फावया म्हळ्यार खंयसर कशें वेचें म्हणून कळना. असल्या जिवीत म्हजें आनी तुजें मस्त बोटी आमकां भोगता मोगाचें न्हू. जावंक पुरो आर्थीक संकश्टांत सबार फावटी आमी आसा खंयच्या वाटेनेचें म्हणून कळना. खंय गेल्यार रेंवूच रेंव, खंय गेल्यार आमकां अभिवृद्धी दिसना, खंय गेल्यार नश्टावेर नश्ट, वाटच मेळना. आनी थोड्यांक कितें गेल्यार पिडा, हरये फुटी पिडा, एक पिडा सुकतना अनेक पिडा, अनेक पिडा सुकतना अनेक पिडा, खंय गेल्यार वाट कळना. कितली पिडा तावन भायर येवंक पळयल्यार पिडा म्हणली एक सुकाना. जिवितांत ताजें जावंक पुरो, ताज्या कुटुंबान जावंक पुरो, आराणेंच आराणें आमकां जिवितांत खंयसरी एक समाधान ना. आनी थोड्यांक हात घाल्लें काम पुरो फेलियर. खंयच्याक हात घालता हरये कितें फेलियर, हरये खंयचेंय तें सुफळ दिना. आनी ह्या वरवीं आमकां भोगता की खंयसर हांवें येचें, खंयसर हांवें येचें. हरयेकल्यांक मोगाचें न्हू. जावंक पुरो आमच्या थोड्यांक खासार जिवितांत अरण्या बरीं भोगता, मरुभूंयत बरीं भोगता. आनी थोड्यांक तांकां कोणीच इश्ट मंत्र नात, ताजे कुटुंबादाराय ताजे सांगात नात, ताजे इश्ट मंत्र ताजे सांगात नात. आसतना सगळे बोवारे आसले. पूण आज एक वेळ येयला की आमचे सांगाता आमकां एकलो म्हणी आमकां इश्ट ना, एकलो म्हणी आमकां इश्ट ना. पुराव मोस करचेस आनी कोणाक आमी सड्ड पातयल्या, कोणाक आमची सेवा केले, सगळ्यांनी आमकां हात धुवन धांवचे आसले दीस. खंयच्यानी पळयल्यार रेंवूच रेंव, खंयसर पळयल्यार रेंवूच रेंव. आनी ह्या वेळार एक सवाल जाता, आमी इतलें जेजूचेर ह्या देवाचेर पातयेवन अशें म्हज्या जिवितांत कित्याक घडटा? हे सवाल सबारांचे आनी आजुनी ते सवाल आसा. म्हज्या घर कुटुंबांत मात्र कित्याक असले पुरा एका वरने फाटल्यान एक दूख आसा. कित्याक म्हज्या कुटुंबांत खेदळ पळयल्यार दूख, म्हज्या जिवितांत खेदळ पळयल्यार दूख, कित्या खातीर म्हाका अशें घडटा? आनी आमी चिंता थोडे फावटी जावंक पुरो हांव इतलें मागणें करना अशें जालां जाल्यार कांय म्हणी कोणें म्हणी कांय केलां जावंक पुरो म्हणटात. आनी कांय म्हणी कोणें म्हणी कांय केलां नाल्यार कशें जावचें अशें साध्यच ना. हांव इतलें बरो मागणें करता, इतलो बरो मनीस, म्हाका कितें अशें जाता, खालें म्हणी कोण असो हातूंत हात आसा म्हणटात. आनी थोडे फावटी आमकां भोगता आमी अशें कितें जाता म्हळ्यार आमचें कांय मलकाड्यांचो पाप शाप आसा कोण ना, त्या देखून म्हाका अशें घडटा कोण ना. फाटल्या जिवितांत केल्लीं फक्त इतलें आसात 1000 फावटी कुमसार जाल्यार कांय आणखी 2 वचून कोण ना, त्या देखून म्हाका शिक्षा कोण ना म्हणून. आनी पळयतलीं मस्त जाणां म्हणटात ताका जायचें, ताणें त्या दीस पळय अशें केल्लें, ताका समो मेळ्ळा. आनी त्या देखून ताजें जिवीत अशें जालां. ताका पळय खंय गेल्यार सूख उरना, खंय गेल्यार कंत, खंय गेल्यार बेजारे, हात घाल्लें पुरो फेलियर, खंय गेल्यार ताका सूख उरना. त्या खातीर ताका जाला म्हणटात. पूण जिविताचें सतस दुसरें मोगाचें न्हू. जिविताचें सतस दुसरें. पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर तुका आशिर्वादाचो पावस जाय जाल्यार
तुवें आरण्यांत वचोंक जायच आरण्यांत वचनासतना तुका बरें जिवीत मेळोवंक साध्य आसना हर एकलो जो कोण बऱ्या मागण्यांत आसा जो कोण पवित्र सक्त्यान बरोवंक आशेता जो कोण पवित्रत्वाद्वारे बरें जावंक आशेता आनी ताच्या जिवितांत पवित्रत्वाची देणी फळां आशेता या कितें बरें एक साधन करूंक आशेता तसल्या व्यक्तीन ह्या एका मरोभूंयत वचचें नाजाल्यार ताका फळ ताका मेळना पयत पुस्तकांत आमी पळोवंक जाल्यार जेजूक थंयसर सामार्काच्या पयल्या अध्यायांत 9 ते 11 वाक्य म्हणटा जेजू स्नान घेता म्हळ्यार पवित्र स्नान घेता आनी 12 वाक्यांतून म्हणटा उपरांत प्रेरकात्मो जेजूक आराण्याक व्हरून गेलो म्हणून पळया कोणेय वरचें न्ही पवित्रत्वानच ताका आराण्याक व्हरून गेलो पवित्रत्वानच व्हरून गेलो आनी ताजे उपरांत थंयसर ताका सबार कश्ट मेळ्ळे त्या आराण्यांत मस्त तरान थंयसर दीस करशिताना ताका देवसार नाडून आसलो रान म्हण जाते मध्ये आसलो आनी इतलें पुरो जाल्या उपरांत ताका एक नवो अनुभव आनी त्या पुरा ताच्या ताळणे वयर जैत वेल्या उपरांत पयत पुस्तक म्हणटा 14व्या वाक्यातून पयल्या ताच्या 14व्या वाक्यातून म्हळ्यार नेक्स्ट वाक्य सांगता गलिलियांत सुवार्थ प्रगट करता आनी सुवार्थ प्रगट करीत जायत्या जाणांक तो बरो करीत वता चरित्राचे फुटां आमी खंयसर जाल्यार पळयलें जाल्यार जुआंव जेजूच्या पयलीं आयिल्लो जुआंव तोय आराण्यान येता आसलो पयत पुस्तक म्हणटा तो सालोकाच्या पयल्या अध्यायांत 80वें वाक्य म्हणटा आनी तो बाळ वाडलो म्हळ्यार जुआंव वाडलो आनी आत्म्यान बळिश्ट जालो आनी इस्रायलाक आपूण प्रगट जातलो तो दीस पर्यंत तो आराण्यान रावलो इस्रायलांत आपणा प्रगट जाता पर्यंत खंयसर रावलो तो आरण्यांत रावलो आरण्यांत ताका कितें जावन आसलें आरण्यांत ताका आत्म्यान तो बळिश्ट जालो पयत पुस्तक म्हणटा सामार्काच्या पयल्या अध्यायांत 3 आनी 4 वाक्य म्हणटा आरण्यांत एक ताळो भोब मारता सोम्याची एक वाट तयार करा ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा या प्रवादाक सरी जावन जुआंव तुमचे पातके जिणे बदला आनी स्नान घेया देव तुमची पातकां बक्षितलो अशें अरण्यान परगडतलो आनी स्नान दितलो आख्या जुदेया प्रांताच्या सान्निमुल्यातावन आनी जेरुसलेमांतल्यान लोक ताजे सरशीन वेतलो आनी आपली पातकां उसार योर्दन न्हंयेंत ताज्या हातांतलें स्नान घेतलो इतले प्रगट जिणी ताणें जिवच्या पयलें तो खंयसर आसलो मोगाच्यानो खंयसर आसलो पयत पुस्तक म्हणटा तो आरण्यांत आसलो आनी आरण्यांत आसल्या वेळार कितें घडलें ताका पवित्रत्वाच्या सक्तेंत तो बरलो म्हणून पयत पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे आमी जेजूच्या जिवितांत पळयत आसतना थंयसर आरण्याक व्हरता आसतना ताका इल्ली पयली ताळणी जावन आसा उंडे फातर आसले उंडे कर म्हणून आनी जेजू म्हणटा जायना थंय देवाचें हर एका उतरांतावन येवच्या त्या देवाच्या तोंडांतल्यान येवच्या उतरांतावन मनीस जियेता म्हणून कित्याक मातेवाच्या 6व्या अध्यायान 25 वाक्यांत स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें आनी जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका खाणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्ही पळया जेजू कितें म्हणूंक आशेता म्हाका न्ही तुका उंड्यांत हांवें तुवें जिवचें न्ही मुस्तफुटी आमकां भोगता म्हज्या जिवितांत आर्थीक संकश्ट एका वर एक संकश्ट आनी आमी चिंता आर्थीक संकश्ट येयले घडलें सगळें आमी बुडोवन गेल्या म्हणून पूण जेजू म्हणटा आर्थीक संकश्ट आसा म्हणून खंत करनाका तूं आरण्यांत आसाय तुका कोण्णी सहाय करना कशें मरोबयत आसतना तुका कितले बोब मारलेले एकलोय तुका सहाय घेना तस प्रमाणे तुज्या जिवितांत मस्त आर्थीक संकश्ट आसच्या मनशांक तांच्या जिवितांत आरण्या बरी आसच्या मनशांक जेजू म्हणटा देवाच्या तोंडांतल्यान उतरांतल्यान मनशान तांकां बचावी जावची आनी तांचो आसतना जें जिवीत त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा मनीस उण्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरांची येता
हर एका उतरान जियेता. आनी त्या देखून आमी म्हणटा जेजू 5 उंडे 5,000 लोकांक दिवन सांगता ये उंड्या गते तुवें जी नाका, म्हाका उंडो 5 आसले 5,000 लोकांक जेवण दिवंक म्हाका शकता. तुजें तें इल्लें आसलें सायपरतें करूंक म्हाका शकता. पूण तूं अरण्यांत आसतना धंडळ नाका तुजो भावार्थ, धंडळ नाका तुजो भावार्थ. दुसरें आमी ताजी अनेक तळणी आमी पळयता. जेजूक थंयसर ताका नमस्कार करूंक सांगले वेळार तो म्हणटा, देवसार म्हणटा तूं म्हाका नमस्कार करशें जाल्यार हें सर तुजें जातालें म्हणून, हें सर तुजें जातालें म्हणून. आनी जेजू म्हणटा ना, एका निसा देवाक सोडल्यार कोणाकच नमस्कार करूं नजो म्हणून. आमी ह्या आर्थीक संकश्टाच्या मरोभूंयत आसतना, ह्या पिडेच्या मरोभूंयत आसतना, ह्या दुखींत कश्टांत उलवळत आसतना आमकांय भोगता खंयसर म्हूण एक कोणाक म्हूण नमस्कार केल्यार व्हडना, एकटी म्हाका बचाव जाय म्हणून. आनी आमी पयत पुस्तकांत पळयता, द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांत पळयता, थंयसर तो लोक कोणाचेर पातयेवन आसलो, मोइजेचेर पातयेवन आसलो. आनी तो काले म्हणटा मोइजे गेल्लो नंतना, मोइजे गेल्लो नंतना आतां आमी कालें करचें, आमकां खालें म्हणून जायचें, आतां खालें म्हणून जायचें म्हणून एक भांगराचें वासरूं करतात, भांगराचें वासरूं करतात आनी ताका आराधन करूंक शकतात. मुस्तुडी आमकां बघता आमी पातयलो तो मनीस पाततो ना त्या मनशाचो, हांवें थंय एक आसा म्हणून घट्ट चिंतलें, कोण सोडल्यार वो म्हजें थंय घट्ट रावता म्हणून हांवें चिंतलें, वो म्हजो पूत घट्ट रावता म्हणून चिंतलें, ही म्हजी तूं घट्ट रावता म्हणून चिंतलें, वो म्हजो नवरो घट्ट रावता म्हणून चिंतलें, ही म्हजी बायल घट्ट रावता म्हणून चिंतलें. म्हाका पूण सगळ्यांनी हात दिलो, म्हज्या इश्ट मंत्रांनी कोण म्हाका घट्ट रावता म्हणून चिंतलें हात दिलो आनी आमी चिंतलें हे देवा आनी सगळें गेलें. आनी त्या देखून आमी विविध तरान मोगाच्यान देवातावन आमी पयस सरता, देवातावन आमी पयस सरता. आमी मनशांचेर भरवसो दवरता. देवाक उलो मारच्या बदलाक कशें इस्रायल लोकान देवाक उलो मारच्या बदलाक भांगराचें वासरूं करून तांच्या जिवितांत कश्ट आपणायले. त्याच प्रमाणे हांव आनी तूं मुस्तबोटी त्या मरोभूंयत सोलोन आसतना, जिविताच्या मरोभूंयत सोलोन आसतना, आमी पातयल्ले व्यक्ती आमकां सही करना म्हणटा आसतना, आमी पातयल्ले व्यक्ती आमकां पयस रावले म्हणटा आसतना आमी खंयसर आडवटेक वयता मोगाच्यान. खंयत जाल्यार खालें जाल्यार जायत, खाल्याक आमी रेडी आसा. मुस्तबुटी आमच्या जिवितांत विविध तरांचीं भांगाराचीं वासरूं आसात. जावंक पुरो आमकां विविध थाळण्यो आमकां जाता तें बरें आस्तबदीक, थोड्यांक आस्तबदकाचें भांगराचें वासरूं, आनी थोड्यांक नांवाचें भांगराचें वासरूं, आनी थोड्यांक रिलेशनशिप्साचें भांगराचें वासरूं, एका न्ही एका रितीचें भांगराचें वासरूं आमी जोडटा. कित्याक आमकां सुरक्षीत इल्लें त्या मरोभूंयत येता आसतना कोण मुनी एक सपोर्ट जायचें न्ही म्हणून, कोण मुनी एक सपोर्ट जायचें न्ही म्हणून. आनी हांगासर एसेन्स घडलें त्या भांगराचें वासरूं तांणी केरन कितें आमी पवित्र पुस्तकांत जाणाव. आनी हाचे वरवीं देवाचो क्रोध तांचेर आयलो. हांवें कित्याक सांगता म्हळ्यार मरुभूंयत हांव आनी तूं पैन करनासतना आमकांय कशें करीचें कितें करीचें म्हूण कळनाशें आमी कितें पुरां सूख आदारल्या वरवीं देवाच्या क्रोधाक आमी वळोवंक जाता. त्या इस्रायलकार ते पैन करता आसतना 40 वर्सां तांकां वचोंक गरज नातिल्ली. पवित्र पुस्तकांत तुमकां सगळ्यांक आमी जाणाव 40 वर्सांतले पैन थंयसर नातिल्लें. थंयसर आसलें थोड्याच हप्त्यांचें पैन. आनी कितें सर थंयसर जाता, सुरू इल्ले मुखार येतात, थंयसर ते एका वाट डिवेशन करतात, थंयसर वचून एका सर्वेस्वर म्हणटा त्या शाराक वचून तुमी दाड घाला, हे वचून पळयतात व्हडले 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 मनीस दिसतात आनी म्हणटा जायना आमकां जोशुआ आनी कालेब सोडल्यार उरले बरोबर म्हणटात सादस्य ना थंय म्हणून येवचे नाका आबा म्हणून ते विसरून वतात. त्या तांबड्या दर्यांत 2 वंडेकर आयिल्लो सर्वेस्वर देव आमकां खंडी जावन राखूंक शकता म्हणलें तांच्या मतीन ना. आनी त्या देखून ते भियेतात आनी ह्या वरवीं कितें जाता, सगळीं तांणी 40 वर्सां तांच्या जिवितांत थंयसर काडची पडलीं. काल्या खातीर सर्वेस्परा देवाचो थाळो आयकनातल्या खातीर, सर्वेस्परा देवाचो थाळो स्वस्थ आसलो वच त्या शाराचेर झूज म्हणून तुका हांव चीक दिता म्हणून. पूण तो थाळो आयकनातल्या वरवीं कितें घडलें आनी 40 वर्सां थंयसर कश्टाचें पडलें. आमच्या जिवितांत त्या कश्टांच्या मरुभूंयत आसता आसतना मोगाच्यान कोणूच आमकां थाळो आमकां सायक मेळनातल्या वेळार देवाक हाक बोब दिता आसतना देवाचो थाळो, देवाचे ते उपादेश, देवाचो तो थाळो वांजेल्यान सांगलें तें उतरां आमी मरता आसतना परत आमी त्या मरुभूंयत गुवून आसता मोगाच्यान. हर एकल्याक मरुभूंयत पैन करूंक आसा म्हणलें सत, तरी पूण
मारू बहीण पॉईंट करता असताना तो थाळो सर्वेस्परा देवाक ऐकून तो थाळो आम्ही त्याच्या प्रमाणे जियेता होंगी आणि त्या मारू बैतावन भायर येता होंगी या त्या थाळ्याक ऐकन असताना तस मारू बहीण गोनो 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 100 वर्सां जियेता होंगी म्हणलें सवाल मुझे मुखार आनी तुझे मुखार. पयत पुस्तक म्हणटा या पुरा समस्यांक हांवें तुवें भायर येवची मुस्त गरज. कित्याक धर्मदूतेच्या कृत्यान 7वें अध्याय 38 वाक्य तावन सांगता वस्तू तो इस्रायल प्रजा अरण्यान जामो जाल्ल्या वेळार थंय आसून सिनाय पर्वताचेर दिश्ट पडिल्ल्या देवदूता लागीं आनी आमच्या पुर्वजां जशें आयिल्लो आनी आमकां दिवचे खातीर देवातावन जिवीत असो संदेश घेतलो. पूण आमचे पुर्वज ताचे उतार आयकना जाले. ताका निराकरण आनी इजिप्ताक फाटी वेची खुशी दाखोवन आरोना लागीं ताणें म्हळें आमच्या मुखल्यान आमकां वाट व्हरून वचूंक आमकां देव कर दी. इजिप्तांतावन आमकां भायर हाडिल्ल्या त्या मोयजेक कितें घडलां म्हूण आमी नेणाव. तेन्ना तांणी एका वास्त्रूम पेटलें आनी त्या बोंब्याक बलिदान भेटयलें आनी आपल्याच हाताच्या कृतये थंय ते उल्हास भोगूंक लागले. त्या खातीर देव तांचे थंय थावन पयस सरलो आनी अंतराळच्या फौजींचें आराधन करूंक ताणें तांकां सोडून दिलें. आनी आमी जाणो कितें बरो मुखार घडलें म्हणून. आनी हेंच आमच्या जिवितांत मुस्तपुटीं घडटा. अरण्यांत आमी पैण करनासता आसतना मोगाचें न्हू खंयच्याच काळाक आमी चिंतचे नाका देव आमचे थावन पयस आसा म्हणून. देव एका निर्दिश्ट कारणा खातीर म्हाका आनी तुका आशिर्वादाचो पावस वचच्या पयलें सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका अरण्यांत व्हरून आसा. जावं करो आमकां एकलो न्ही एकलो बेश्टे बेश्टे आमचेर आरोप घालून आमचें नांव पाड करता. जावं करो आमकां कांय आमचेर कारण ना जाल्यार आमकां तोंदरे दितात. आमचें सुखूच ना जाल्यार आमकां तोंदरे दितात. वावर करूंक सोडनात, घरा समाधानान न्हिदूंक सोडनात, शेजाऱ्याय उपाद्र, गेल्ल्या कडेन उपाद्र, सगळ्यांनी उपाद्र. कित्याक म्हळ्यार हांव आराण्यांत येता म्हणून म्हाका नेणा आसून आमी ताचेर झगडचें, आमी ताचेर लढाई करचें, हांव ताचो मोग करना, देवाच्या उतरावर म्हण वचना. आनी ह्या वरवीं कितें जाता परत आमी अरण्यांत आमी गोवन आसता मोगाचें न्हू. परत तेच अरण्यांत कशें इस्रायल घर 40 वर्सां कश्टाले गी तेच प्रमाणे आमी कश्ट घेवचें पडटा. आमी पळयता दाविदाच्या जिवितांत थंयसर सामुएल प्रवाद येवन ताका म्हणटा तुका राय म्हणून अभिशेक करता म्हणून. हो भारी एक बरो दावीद मस्त मागणें म्हणटालो. पयलीं पुस्तक म्हणटा तो 7 पटी दिसाक मागणें म्हणून आसलो. असल्या दाविदाक सामुएल येवन अभिशेक करता राय म्हणून. आमी जाल्यार तत्त दिसता 10 मिनटां वयर वचून आनी हांव रायत म्हणून अशें करून येता. पूण काय जालें हांगासर आमी पळया थंयसर सामुएल प्रवादीच्या पुस्तकान 16व्या अध्यायांत 13 वाक्य म्हणटा सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो आनी त्या दिसा सर्वेस्परचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे समेत रावलो. सामुएल भायर सरून रामाक गेलो. आतां आमचें मुजें आनी तुजें चिंतप कशें देवाचो आत्मो आमचेर देवल्या उपरांत आमी पवित्रत्म्यान भरल्या, आमी रिट्रीटी गेल्या पवित्रत्म्यान भरल्या, आमकां क्रिस्मा मुखांतर आमकां आमच्या बौतिस्मा मुखांतर आमचें तें पवित्रत्म आसा मोगाचें न्हू. बौतिस्मा दिसा तावनूच आसा पूण आमकां खालें भोगता वा पवित्रत्म म्हजेर देवलो मो आनी म्हाका सुकूत आनी म्हाका फुल्ल एन्जॉयमेंट. दाविदाच्या जिवनांत पळया मोगाचें न्हू पवित्रत्म ताचेर देवलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा आनी उपरांत सदांच सर्वेस्परचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे समेत आशिल्लो. आनी तितल्या आसल्या दाविदाक समस्या कांय उणें जावंक ना. पयलें ताका व्हडलो गोलियात ताच्या मुखार आसलो. म्हजे आनी तुजे मुखार गोलियाता बरें व्हडले समस्या आसात. पूण दावीद कालें करता एका ल्हानशा खाब्यांत फातर मारून त्या गोलियाताक जिशी मारता. म्हजे आनी तुजे मुखार आमकां मागण्याक प्रारंभ जाल्या उपरांत आत्मीक जीवन प्रारंभ केल्या उपरांत व्हडल्या गोलियाता बरी सगळे व्हडले समस्या येतात. कितें केल्यार आमकां त्या समस्यांतल्यान भायर येवचें कशें कळना. आनी त्या दाडा जायजे त्या दाविदा बरी देवाचेर पातळी दवरून त्या गोलियाता बरी आसचो तो समस्या मागण्या द्वारे तो आमी फूट करीचे मोगाचें न्हू. जालें गोलियाताक मारलें ताणें. गोलियाताक मारल्या घडलें
सावलाक बारीक खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार सावलाक कितें जालें तेदो म्हणसर त्या गोलियाता कडेन झुजोंक जिखोंक जायनातलें. लोकांक पुरो खुशी जाली. दाविदाक सूख मेळ्ळें मोगाच्या न्हू ना. पयत पुस्तक म्हणटा सामुएलाच्या पयल्या सामुएलाच्या 18व्या ग्रंथांत 10वें आनी 11वें वाक्य म्हणटा साऊल दाविदाक जिवेशी मारूंक सोदता. दुसऱ्या दिसा देवान धाडलेलो एक दुश्ट आत्मो सावलाचेर आयलो आनी आपल्या घरांत तो आवेशान भरून आसलो. दावीद सदांच्या बरी सितार वाजयतालो. सावलाच्या हातांत एक भालो आसलो. हांव दाविदाक वणटीक खिळायतलो अशें चिंतून ताणें भालो उडयलो. पूण दाविदान 2 फावटी ताचें तोंड सुकोवन घेतलें. पळया येदे व्हडल्या गोलियेताक जिवेशी मारता. त्या सावलाचेर दुश्ट आत्मा आयल्या वेळार दावीद तो म्युजीक खेळून ताजो दुश्ट आत्मो धवडायता आनी असल्या दाविदाक कोणाचो तो रक्षण करता तो सावल ताका जिवेशी मारूंक पळयता. कित्याक दाविदाचें भयण आराम जाल्लें अरण्या कुशीन. त्या मारूंक पयंत ह्या दाविदान सोलोवंक आसलें. ताचे ते आत्मो देंवन आयलो आनी उपरांत ताणें त्या कश्टांच्या मरुभूंयत वचूंक आसलें. आनी त्या वेळार कितें करता ताणें सेवा करचो, ताणें मोग करचो आनी कोणाक तो रक्षण करता तोच हाच्या आंगार पडटा आनी ताका जिवेशी मारूंक पळयता. आमी जाल्यार काले म्हणटा हे देवा म्हज्या ताका हांवें त्या गोलयेत हांव राखलो. ताका ताचें तें फाट सकत येता आसतना हांवें ताका म्युजीक कळून ताचे हांव ती सकत बैरेच्या बरी केली आनी असलो मनीस म्हाका उलटा रावला गे म्हणटा आमी. आनी आमी कालें करता शिकयता बोधू म्हणून त्या साऊल ह्या आमकां कोण दुस्मान आसा पळय ताका 4 कणसुलां घालूंक साथ जाल्यार घालता. ह्या कोणीय 4 जाणांक धरून डाब्बा करून मारयता. पूण कालें करता दावीद कालें करता म्हणलें इम्पॉर्टंट. दावीद तशें कांय करूंक वचना. आमच्या जिवितांत भवितात म्हणजे सत्यांत आमी त्या मरुभूंयत येता आसतना मोगाच्या न्हू आमी फातेल्ले व्यक्तीस आमकां फोंडाक घालूंक पळयतात. त्या वेळार बेजार जावन त्या व्यक्तीचेर क्रोध काडचें जावं दी, त्या व्यक्तीक दुस्मानकाय जावं दी, पयत पुस्तका विरोध वचोन आमी कितेंय केलें जाल्यार आमी आराण्यांत सबोवन आसता. पूण दावीद कालें करता दावीद तशें कांय करना. ताजे उपरांत आमी पळयता दावीद वाचल्यार बी मोगून करता म्हूण तो दावीद फळटा. पयत पुस्तकांत आमी पळयता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 19वें अध्यायान 8वें वाक्यांत आमी पळयता दावीद फळटा. परतून झूज सुरू जालें. दावीद फिलिस्त्यां विरोध झूज करूंक गेलो. ताणें तांकां पुर्तें सलवयलें आनी ते फळोवन दवरले. पळया सावलाचे दुस्मान फिलिस्ती आसले. ह्या फिलिस्ती विरोध ह्या दाविदा मुखार दवरता आनी हो दावीद त्या फिलिस्तांगारा वयर जैत जोडटा. आनी इतलें जैत जोडल्या उपरांत ताची परिस्थिती पळया. साऊल हातांत एक भालो घेवन आपल्या घरा बसून आसतना देवान धाडलेलो एक दुश्ट आत्मो सावलाचेर आयलो. तेन्ना दावीद सितार वाजयतालो. सावलान दाविदाक भाल्यान वणटीक किळोवंक प्रयत्न केलो पूण दाविदान सावलातावन सुकोवन घेतलें. भालो वणटीक मात लागलो आनी दावीद सुरक्षीत पयस सरलो. ते रेती सावलान दाविदाच्या घराचो पारो करूंक दुतांक धाडलें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं दाविदाचो जीव काडूंक ताणें चिंतिल्लें पूण दाविदाच्या बायलेन मिकालान ताका खबर दिली हे रेतीन तूं सुकोवन घेवन हांगासो वचना जशें जाल्यार फाल्यां तुका जिवेशी मारतले. मिकालान दाविदाक जनेलांतल्यान सकला देंवयलो आनी तो सुरक्षीत पळोवन गेलो. पळया आमी मरुभूंयत आसतना आमच्या जिविताच्या मरुभूंयत आसतना शांत जाता. सगळ्यान आमकां कवर अप जावन कंप्लीट आमी बुडता. पूण खंयसर तावन की एक ल्हानसो तरान आमकां उजवाड येता आनी त्या संपूर्ण समस्या तावन एका बोटीच्याक आमी भायर येता. आमी चिंतचें ह्या कशें ह्या दाविदाचेर भालो तो पडलो आनी ताका कंप्लीट ताका लाग आडकडोंक पळयत आसतना ताका भालो ताका लागोना. उपरांत तो कितें करता सावल ताजे बोवारें फुल्ल सैन आनी ताका जिवशी मारूंक पळयता. पूण ती कशी की खबर ताका कळटा आनी तें जावन चुकता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती समस्या येत आसतना देव खंयसर एक उजवाड दिता. आमी कितलेशे फावटी म्हणटा देवा
एक जाल्ल्यान मात्र हांवें वंसलो साहेबान नाल्यार खालें जावन येतें म्हणून खालें कितें जावन येतें म्हणून. पूण देवान पवित्र आत्मो तुजें तें आसा जाल्ल्यान देव तुका रक्षण दिता, देव तुका रक्षण दिता. आनी वो दावीद कालें करता, दावीद फळटा. आतां कितें जाता मुखार पळया. पयल्या समूएलाच्या ग्रंथांत 21ನೇ अध्याय 11-15 वाक्य म्हणटा, दावीद फळता फळता आनी अकरेक घाता म्हणल्या गांवाक येवन पावता. आनी थंयसर थंय बारीक एक अर्थभरीत थंयसर एक विचार आसा. 11 वाक्यातून अशें आसा, त्याच दिसा दावीद सवलतान फळ्ळो आनी घाताच्या राया आकीशासरशीन गेलो. पूण आकीशाच्या सेवकांनी म्हणलें, देशाचो राय दावीद वचूनय. सावलान जिवीशी मारल्यात आपल्या हजारांक, दावीदान आपल्या 10,000. अशें म्हणून लोकांन नासोन नासोन गायन केलें. हाचे विशय न्ही. दावीदानी उतरां आपल्या मोनान धरलीं आनी तो घाताच्या राया आकीशाच्या बियान भरलो. देखून ताणें तांचे मुखार आपलें वर्तन बदलिलें आनी तांच्या हातांत एका पिश्या बरी नाटन केलें. ताणें दरवटाची दारां बुडयलीं आनी आपल्या काड्यांतल्यान लाळ देंवयली. तेन्ना आकीशान आपल्या सेवकांक म्हळें, हो मनीस पिसो म्हूण तुमकां दिसना, तर ताका तुमी मुजेशी कित्याक हाडला? मुजे सवें आशिल्ल्या पिशे पावनान म्हूण म्हजे मुखार पिशांचो खेळ खेळोंक ताका तुमी हाडला गे म्हूण विचारता तो. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार ह्या दावीदाची गत कमी सर पावली पळया. येद्दो व्हडल्या गोलियाताक जिशे मारना, भयंकर नांव आसलो गोलियात हो दावीद. अकरेक पिश्यां बरी करचें पडलें ताणें, पिश्यां बरी. तो कितें करता? बागलां दडयता, लाळ गळयता, कंप्लीट पिश्यां बरी वर्तन करता. खंय एक परिस्थिती पळया त्या मनशाची, कसली एक परिस्थिती, एक दुस्थिती पळया एका मनशाची. कोणाच्या जिवितान अशें घडूंक नजो म्हणून आमी सांगता, शा हय कोणाच्या जिवितान घडूं नजो साहेबा. कित्याक? ह्या दावीदाक सरेस्वर देवान मागीर मुखार उंचल्या पदवेक पावोवंक आशिल्लें, त्या खातीर ह्या दावीदाक अरण्यांत सर्वेस्वर देव व्हरून आसलो. कित्याक? ह्या दावीदाक उंचल्या इस्रायलाक एक बळिश्ट राय करूंक आशिल्ल्या वरवीं सर्वेस्वर देव ह्या दावीदाक अरण्यांत मारुबींत कश्ट नश्टांच्या त्या वाटेर व्हरून आसा. आनी हाका कितले विसर गत जाता? त्या एका एक एक पिश्या बरी वर्तन करचें रे, तितली एक नीच गत येवन पावता, नीच तरान एक परिस्थिती येवन पावता. ताजे उपरांत आमी पळयता थंयसर ताका कोण मेळटात. आमी थोडे फावटी सांगता त्या सलवाल्ल्या वेळार आमकां कोणी हात दवरनात, हात दिनात मोगाच्या न्हू. मोरे नांवाचे मनीस आमचे तोंड पयस जाता, हे तो नाका साहेब आमचें नांव पाड जाता. त्या मनशां शेवट सांगाता मेळचें नाका, कित्याक म्हजेंय नांव पाड जाता म्हणून. आनी व्हडले ग्रस्त मनीस मेळनात. पूर आमकां कोणाचें मेळचें त्या वेळा? पापाचे, दुबळे, कश्टांत आसचे तसले मनीस मेळटात. आनी हांगासरी दावीदाक तशेंच भोगता. 22व्या अध्यायान आमी पळयता, दावीदान घातांतून भायर सरलो, पिश्यां बरी करन थंयसर कशेंय सुटून आयलो आनी भायर सरलो आनी आदुल्लामाच्या दोलीक आयलो. ताच्या भावांक आनी ताच्या बापायच्या सगळ्या कुटुंबाक ही खबर मेळटच ते ताजेशी गेले. कश्टांत सांपडलेले, रिणांत बुडलेले वा मानस्ताप आसले सगळे ताजे भोंवनी एकठांय जाले आनी तो तांचो मुखेली जालो. ताजे सवें सुमार 400 मनीस आशिल्ले. पळया खंयसर एक पळया, कश्टांत आशिल्ले, रीणकारी, मानस्ताप आशिल्ले, पुरा सामस्य आशिल्ले ते मात्र ह्या दावीदाक मेळटात. आनी ह्या मनशाचो दावीद एक मुखेली जाता. देवान एक वरचे त्या मारुभूंय तेची वाट पळया. त्या मारुभूंय येत आसतना येद्दो व्हडलो बळिश्ट दावीदाकी खंयच गोलियात मारल्या दावीदाकी कांयच करूंक जायना. ताका मेळचे कोण? ते भरवेल्ले, कश्ट आसले, मानस्ताप आशिल्ले, सगळे जिवनांत कंप्लीट झिरो म्हूण जाल्ले तसले व्यक्ती मेळचे. आनी आमच्या जिवितांत आमी पळयता मोगाचें न्हू, पवित्र आत्म्यांत आमकां बरो न्हू, आमकां देव एक व्हडलें एक कितें स्थानमान दिवंक हेच्या पयलें देव आमकां कनिश्ट करयता, कनिश्ट करयता. कोण आमकां मेळ्ळा जे व्हडलो मनीस जावन, दावीद पयलो भयंकर व्हडलो मनीस जावन आसलो. ताजे उपरांत ताका खंय दिसर परिस्थिती पडली, असल्या व्यक्तींच्या दुबळ्या धाकट्यांच्या वट्टू तो बरसालो. ताका कंप्लीट तरान सरेंडर करयलें देवान, खालतो करयलें, मस्तो खालतो करयलें. आनी उपरांत कितें घडटा? पयल्या समूएलाच्या ग्रंथांत 23 अध्याय सांगता. हांगासर आमकां थंयसर दावीद
अरण्यांत फळता, अरण्याक वचून फळता. 14 वाक्य म्हणटा, दावीद अरण्यांत खोट्याने रावलो, तो जीप अरण्याच्या दोंगराने रावलो. आणि 15 वाक्य म्हणटा, साऊल दावीदाचो जीव काडूंक भायर सरला म्हूण दावीदाक समजालें तेन्ना तो जीप अरण्याच्या होरेशांत आसलो. आमच्या जिवितांत अशें बघता, आमी पातयल्ले मनीस आमकां खंय मनीस शिरकावन दिवंक भारी प्रयत्न करना आसात. आमचे पातयल्ले मनशांत आमकां कशें म्हूण शिरकावन घालचे म्हूण आमकां प्रयत्न करना आसात. आनी त्या आमची गत कितें? ह्या दाविदाच्या बरी अरण्यांत आसची आमची गत. म्हळ्यार मारूबेन कोणी नातलो, साई ना, एक मात्र साई. त्या मारूबेन कोणाची म्हणे साई आसा? मन जाती ना, कोणी साई करना. असो कोण गुत्ता की देव मात्र. देवाक हाक बाब मारची, देवा म्हजो ताळो आयक, देवा म्हजो ताळो आयक, देवा म्हजो ताळो आयक, हांव कश्टान आसा, म्हाका साई कर म्हणून. आनी ही दाविदाची गत. दावीद परतंत अरण्याक धांवता, खंयसर म्हणे म्हजो जीव सयता, कोणी ताका साई करना. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, असल्या संकश्टांत आसतना, पळया, असल्या संकश्टांत आसतना दावीद ताका साऊल ताच्या मुखार मुखार मेळटा. दुस्मान ताका बेश्टेच विनाकारण जिवेशे मारूंक पळयता. आनी त्या दाळा तो दुस्मानच ताच्या हाताक मेळटा आसतना ह्या दाविदाचें वर्तन पळया. 2 वाक्य, साऊल फिलिस्त्यांक धांवडावन फाटी आयिल्लो तेन्ना ताका अशी खबर मेळ्ळी, दावीद एनगिदीच्या अरण्यांत आसा. तो वाटे बगलेक आसलेल्या बोकऱ्यांच्या गोट्या लागीं पावलो. थंयसर एक दोल आसली आनी आपल्या सैमाचे गरज करूंक साऊल तातूंत भितर सरलो. तेच दोलीच्या भितरल्या भागांत दावीद आनी ताचे मनीस बसून आसले. दाविदाच्या मनशांनी ताका सांगलें, हांव तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातान घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर. अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगिल्लें, जो दीस आस पावला. दावीद उठलो आनी लिबसोरियान ताणें साऊलाच्या दगल्याची देग कातरली. पूण उपरांत साऊलाच्या दगल्याची देग आपणे कातरले म्हूण दाविदाच्या अंतस्कन कांतोवंक लागलें. ताणें आपल्या मनशांक म्हळें, म्हज्या धन्याक सर्वेस्परच्या अभिशिक्ताक असली करणी करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं, कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिशिक्त. ह्या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशांक आडायलें आनी साऊलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना. पळया, देव खंय नुसतें टस्ट करता. पळया, साऊलाक भारी बरो मनीस दावीद, कांय अन्याय करूं ना, देवाक पुरपुरूं ना, या कांय वायट करूं ना. असल्या संदर्भार एक बरो एक अवकाश सर्वेस्पर देव ताच्या मुखार दवरता आनी पळयता. साऊलाकच ताजो खट्टा दुस्मानाक ताच्या मुखार दवरता. आतां म्हणे म्हजो उपादेश खंय म्हणी मरता गी. कितल्या तो डेस्परेशनार आसा, तो कंप्लीट मोत सगळी ताजे फाट जाल्या, इतल्या कश्टान आसा. कित्याक साऊल ताका जिवेशी मारूंक पळयता. तितलें जाल्यार तो देवाक दुसना. दावीद देवाक दुसना, देव पळयता. आतां हो सारक्या वाटेर आसा, कांय हेचेर मिस्टेक मेळना. आतां लास्ट एक करया, साऊलाक काणाच्या मुखार दवरया. त्या वेळा म्हज्या पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, माकल्याचेर तो हात लायनाका म्हणून. त्या दाळा म्हणे एक कांय म्हणे करीत जाल्यार की पळयता. पूण ना, दावीद म्हणटा, हांव तली करणी करना. हांव मरूभूंयत कश्टांच्या वाटेन आसूंक बरो, पूण सर्वेस्पराचो कायदो, सर्वेस्पराचो उपादेश खंडी जावन मरचो ना. आनी त्या वेळार साऊलाक दावीद राखता आनी ताका म्हणटा, दावीद साऊलाक म्हणटा, तो चिके पयस गेल्या प्रमाणे म्हणटा, म्हज्या बापा पळय, तुज्या दगल्याची देग म्हज्या हातांत आसा. तुज्या दगल्याची देग हांवें कातरली, तर तुजो जीव हांवें काडूंक ना. देखून म्हज्या मनान कांय वायट ना वा घात ना म्हणून तूं दुबावीण वळखून घे. हांवें तुजे विरोध पाता करूं ना तरी म्हजो जीव काडूंक तूं पास म्हणटाय. पळय, एक दावीद म्हणटा, हांवें तुका कांय करूं ना. आतां म्हणे कळ्ळें गे तुका, आतां म्हणे कळ्ळें न्ही गे, हांव तुजे विरोध ना, म्हाका आनी म्हणे वायट करनाका. पूण कितें जाता मोगाच्यान, कितें जाता? परत्यान तस्सो दावीद ताका सुरू म्हणटा, साऊल म्हणटा, हांव आनी मुखार करना, तूं निसायक म्हजो जिवन सगळें बारीक खुशी जाता. पूण मागीर परत्यांनी तस्सो साऊल यस्स दाविदाक जिवेशी मारूंक पळयता. आमच्या जिवितांत कितें जाता? आमच्या जिवितांत मरूभूंयत आसतना, कश्टांत आसतना एकटी दोन फावटी उपादेश देवाचे पाळटा. परत्यान ताका इतलें सांगलें कळना म्हळ्यार कितें सायबा? हांवें ताका सांगचें सांगलें, अर्थ कर सांगलें,
तो म्हज्या हातान शिरकलो तेदळे ताका राखलें. तो आका साहेब तो मार्गा देगेर पडलो, ताका हांवें ना जाल्यार तो मरता आसलो, हांवें ताका हॉस्पिटलाक हाडलो, परत्यान तो म्हाका फाटल्यान लागला न्ही गे म्हणटा आमी. पळयत पुस्तक म्हणटा बड्या म्हागेच्यान. हांगासर दाविदा कठीण तराची देव परीक्षा करता, मारो बहीण ताची परीक्षा करता. कितें करता? परत तसो सावलो हाका जिवेश मारूंक पळयता. दुसरे वटेन पळयता आमी दावीद ताजो जीव राखता. 26ने अध्यायान पळयता हांव. दावीद परतून सावलोसो जीव वाचयता. जीवाचे मनीस गिबेयांत सावलशे आयले आनी म्हणाले, दावीद जेशिमोना मुखल्या हाकिला दोंगरार लिपोवन रावला. देखून सावल उठलो आनी इस्रायलाच्या 3000 विंसून काडल्या मनशां सवें जीफाच्या आरण्याक दाविदाक सोदून भायर गेलो. 8वें वाक्यातून म्हणटा, अभिशयन दाविदाक म्हळें, आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मनाक तुज्या हातान घाला. हांव ताका आतां भल्याच्या एकच मारान धरणीक खिळायता. हांवें ताका 2 फावटी मारची गरज पडची ना. पूण दाविदान अभिषेक म्हळें, ताका मारी नाका, कित्याक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हात उबारतल्याक ख्यास्त मेळनासतना वचना. दाविदान फुडें उलोवन म्हळें, जिव्या सर्वेस्परचो सफोत. सर्वेस्परचो ताका मारतलो वा ताणें मोरसो दीस येतलो वा तो झुजाक वतलो आनी ताचो नाश जातलो. सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं. पूण आतां ताच्या तकले लागीं आसलो बालो आनी उदकाचो कोळसो घे आनी आमी वचुया. दाविदान सावलाच्या तकले लागीं आसलो भालो आनी उदकाचो कोळसो घेतलो आनी तो थंयचे ते गेले. कोणेच हें पळयलें ना वा कोणाकच तें कळीत जालें ना वा कोणाकी जागय जाली ना, कित्याक ते न्हिदोन आसले. सर्वेस्परांचेर घाड न्हीद तांचेर गेल्ली. आनी उपरांत तो आमी जाणाव दावीद ह्या सावलाक विशीं सांगता, आनी परत्यान तुका हांवें हें केलें, परत्यान तूं म्हाका दोशी करना जाय, परत्यान तुका हांवें राखलें. आनी हांव परत तें वाचूंक वचना. 26 21 वाक्यात सर्वेस्पर देव थंयसर स्पश्ट थंयसर दाविदाक सावलाक दावीद ताका सांगता, हांवें तुका यशंबरा राखलें म्हणून. तरी वो सावलाची मोत कंसाच्या कुशीन गुवाना. कित्याक गुवाना? इतलें ताका राखलें तरी पूण सावल म्हणना, म्हज्या पुता म्हजी सूख जाली, तुवें कंस करनाय, हांवें तुजेर पाड केलें, देखून तूं म्हजे सांगात राव आनी तुका वायट करना म्हणना. चित्तें जाल्यार ह्या दाविदान कोणाचो आसरो घेता? ताच्या दुस्मना फिलिस्त्यांगाराचो आसरो घेवचें पडटा. खंयसर एक परिस्थिती पळया. त्या फिलिस्त्यांगारा वयर झुजलो वचो दावीद, गोलियताक मारलो वचो दावीद, ताजे उपरांत साबार झुजां फिलिस्त्यांगारा वयर चल्लो वचो दावीद, परत ह्या फिलिस्त्यांगाराच्या रक्षणाक वता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा 27 अध्याय म्हणटा, दावीद फिलिस्तां मदें आसरो घेता. दावीद गाताक पळोवन गेला म्हूण सावलाक खबर मेळटस ताणें ताजो सोदना करचो सोडलो, पूण फिलिस्त्यांगाराक थंयसर तो रावलो आनी थंयसर तो ताज्या दुस्मनां सांगाता तांचे कडेन फ्रेंडशीप करून रावचें पडलें. कसली एक कश्टाची परिस्थिती. हांवें काल्याक सांगचें म्हळ्यार जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी चिंतचें नाका, आमकां कित्याक ही वायट घडलां, खालेंगी जालां, कितेंगी जालां न्ही. पळयत पुस्तक सांगता हाणें हातच घालूं ना कोणाचेर? सावलाचेर हात घालूं ना. कित्याक हात घालूं ना? पळयत पुस्तकाच्या उथार ताका मोडूंक नाका जाल्लें, त्या देखून ताणें हात घालूं ना. आनी त्या खातीर सर्वेस्पर देव त्या सावलाक तो मोर्चा बरी करता आनीक ह्या दाविदाक राय करता मात्र न्ही, सगळ्या चरित्रेंत वर्तो राय करणं ह्या दाविदाक दिसता. कित्याक ह्या दाविदान अरण्यांत ताच्या जिवितांत मारो बहीण तो पैण करून वता आसतना केदींकच पता करनासतना सर्वेस्पर देवाचेर पतिलो मात्र न्ही, सर्वेस्पर देवाचे हर एक उतार पाळणं देवाक मेसवालो आनी त्या देखून ताजें जिवीत वर्तें जालें. जोबाची काणी हांव तूं हर एकली जाणां म्हाका न्हू. जोबाक वर्ते कश्ट आयले, ग्रस्त जावन आशिल्लो, देव बिरंद असो व्यक्ती जावन आसलो, मस्त तो मागणें करतालो. ताज्या भुरग्यांनी कांय पता केला म्हणून भुरग्यां खातीर कांय पता केला म्हणून तो मस्त मागणें करना बाली भेटोवन आसलो. असल्या जोबाक कसली गज जाली म्हूण हांव तूं जाणां. कितले ताजेर कश्ट आयले, कितले आसले पुरा संपत्ती गेली, जाल्यार तो तोंड काडना. ताज्या हाताक कोरस पडटा, ताज्या जिणेंत कश्टावेर कश्ट येतात, तरी तो जोब त्या सर्वेस्पराच्या विरोध वचना. आनी त्या खातीर सर्वेस्पर देव त्या जोबाक म्हणटा, जोबाक ताका दिश्टी पडून म्हणटा, पळय तुजी परीक्षा जाली, आतां तुका दोट्यान हांव तुका आशिर्वाद करता. कितल्यान आशिर्वाद करता? दोट्यान आशिर्वाद करता. तो जोब मर उबयंत
पयण कन वेता आसतना मोगाचेनो सर्वेस्परा देवान ताका पळयलें, ताणें पाताक करूं ना आनी ताका आशिर्वाद केले. कितल्यान केलें? दोट्ट्यान केलें. पयत पुस्तकाचे हर एक आमी पळयलें जाल्यार एलियाच्या जिवानांत एलिया समेत तो आराण्याक दवलो. 19 अध्याय म्हणटा, 3 वाक्य म्हणटा, एलिया आपलो जीव सोंच्या खातीर फोडून दवलो आनी तो जुदाच्या बेशेबान पावलो. आपल्या सेवकाक थंय सोडून तो अरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट सोमकून गेलो. थंय तो एका रुखा बंद बसलो आनी मरणाक आशिल्लो. उपरांत तो उठलो, ताणें देवदूतान हाडलें खाण केलें आनी तो पियेलो. त्या खाणाच्या गटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाच्या सर्वेस्पराच्या दोंगराक सोडून गेलो. एका थाळ्यान ताका म्हळें, एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां, पूण इस्रायेलांनी तुजो सल्लो सांडला, तुजे वेदी मोडल्यात आनी ज्या प्रवाद्यांक तलवारींनी जिवेशी मारल्यात. हांव एकलो मात्र उरलां आनी तो म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सर्वेस्पराक म्हळें, दामस्क लागीं आसल्या अरण्याक फाटीं वच. हांव हें कित्याक सांगता मोगाचेनो, जिवितांत अरण्याक हर एकल्याक वचूंक मेळटा, म्हाकाय मेळटा, तुकाय मेळटा, हर एकल्याक. जर तर देवान तुका आशिर्वाद करीत जाल्यार तुका अरण्यांत वचोंकूच जाय. पयत पुस्तक एक स्पश्ट तरान म्हणटा मोगाचेनो, म्हाका भारी खुशेचें उतार सिरकाच्या ग्रंथांत जाणवाय कशी जोडची म्हणल्या विशयान बारीक अर्थ बरीत थंयसर गेला. 4 अध्यायांत 7 आनी 19 वाक्य अर्थ बरीत जावन सांगता. जाणवाय कशी जोडची म्हणटात, प्रारंभाक ती म्हळ्यार जाणवाय ताका वांकडे तिंकडे वाटेन चलयतली, ती ताचेर भिरांत आनी आंकांत हाडटली आनी तिच्यान ताचेर विश्वास दवरूंक जायसर ती ताका सतयतली आनी आपल्या आज्ञा उदेशी ताची परिक्षा करतली. उपरांत ती नीट वाटेर परतून ताजेशी येतली, ताका संतोश बरयत करतली आनी आपले गूट ताका उगडाप हें करतली. तिका सोडून तो पयस वचत जाल्यार ती ताका सांडटली आनी तुजो नाश जावंक दितली. म्हळ्या हर एकटी जाणवाय आसा. म्हळ्या म्हाका तुका जाणवाय जाय ह्या जिवितांत. पूण जाणवाय मेळच्या पयलें, आशिर्वादाचो पावस जोडच्या पयलें सर्वेस्पर देव मरुभूंयत म्हाका आनी तुका व्हरता. मरुभूंयत तुका व्हरता. सगळ्या मरुभूंयत पयण केलां. कोण पुरे ह्या पयत पुस्तकांत ह्या संवसाराच्या चरित्रांत वर्त व्यक्ती जावन आसले हर एकल्यांक मरुभूंयत पयण करूंक मेळना. आनी त्या मरुभूंयत पयण करता आसतना जर तर ती वांकडे तिंकडे वाटेन व्हरता आसतना आपल्या आज्ञा उदेशी परिक्षा करतना तिजे सांगाता रावोंक ना जाल्यार जाणवाय आमकां सांडटा आनी समस्यान आमी बुडटा. आनी आमी त्या इस्रायलकारां मरी एक 2-3 हप्त्यांनी पावची आसली वाट आसली. तांणी 40 वर्सां म्हळ्यार तांचे सगळे मरता पर्यंत तांणी आसले, कोण ते भायर आयले सगळे मरता पर्यंत समस्या दिता आसले. अकरेच्या श्वास सोडटा म्हणसर ते इस्रायलकार थंयसावन भायर आयिल्ले मरता पर्यंत ते आरण्यांत आसले. कोण ते नवे आका गेले, मागीर जल्माले. कित्याक गेले? कित्याक म्हळ्यार आरण्यांत आसतना ताणें फाताक केलें. म्हाका आनी तुकाय तशेंच आमी आरण्यांत वचून आसा, विविध कश्टांनी आमी जियेता. थोडे परा कोण मागण्यांत आनी आसात, कोणी बरी पवित्र जिणी जिवन आसात. सर्वेस्पर देव तांकां आतां आरण्यांत व्हरून आसा. आनी आमी आरण्यांत वता आसतना आमी कितें करीचें? आमी सड मागाचें, सड आमी देवाक खालती जावन आमी जियेचें. त्या दाळा कितें जाता? त्या दाळा आमकां देव वर्त्या स्थानाक आपोवन व्हरता. खंय व्हरता? वर्त्या स्थानाक आपोवन व्हरता. कोणीय चिंतूंक शकना तितल्या उंचल्या पावंडाक मोगाचें नांव शेकडांनी आमकां तो आपोवन व्हरता. पूण आपोवन व्हरच्या पयलें ज्या परिक्षेच्या वेळार जर तर थाळणी येत आसतना आव्हान तूं थाळण्याक संपूर्ण थंय पडल्या जाल्यार आरण्यांत आव्हान तूं गुंतले. हांव आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट सुकल्ले नात. जर तर त्यो थाळण्यो आयिल्ल्या वेर जैत हाडलें जाल्यार आमकां जिवितांत जैता वयर जैत, आशिर्वाद वयर आशिर्वाद. आनी आमी सगळे आमी पळयता जावंक पुरो अब्राम ताका आशिर्वाद दिले, वच त्या खंयसर ताका तुका दाखयता त्या जाग्यार वच म्हणे. कितलीं वर्सां तो पयण करून गेलो.
त्या ल्हान ल्हान गोरवांक तांचे थंय आशिल्ल्या शेळयांक काणगोनो तांचे थंय आशिल्ल्या मनजाती काणोनो कितल्यो सकाळ तांणी येतात मोगाच्यानो आनी तसल्या मनजातीक खंय येता म्हण ताका गुत्तू ना त्या राण्यांत त्या पयणार तो वेता आसतना कशें ताका जावंक आसा मोगाच्यानो जाल्यार तो गेलो देवाचेर भरवोसो दवरनो तो गेलो त्या देखून तो अब्राम ह्या समाजींत वर्थो जालो देवान ताका आशिर्वाद केले तो वर्थो जालो कित्याक त्या पयण ताका करूंक सर्वेस्परा देवान सांगलें अब्रामा उठ आनी हांव दाखयता त्या शाराक वच खंय कोणाकच गुत्तू ना गेलो 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 वर्सांगटल्यान गेलो पूण देवाचेर पातयेवन देवाक शीण घालनासतना देवाक पुरपूर नासतना देवाचे आदेश म्हूण नासतना गेलो आनी तो यशस्वी जालो जाय तितली आमकां ह्या पवित्र पुस्तकांत उदाहरणां आसात आयच्या दिसा आमी एक उडास दवरया आमच्या जिवितांत मारूबेंत जर तर आव्हान तो आसावन जाल्यार जावं पुरो कश्ट जावं पुरो दूख जावं पुरो पिडा जावं पुरो आर्थीक संकश्ट जावं पुरो खंय गेल्यार आमकां मान मर्याद दिनात खंय गेल्यार आमी हात घाल्लें काम यशस्वी जायना खंयसर गेल्यार बेजाराय खंयसर गेल्यार अवमान खंयसर गेल्यार निंदा आमी 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 पाते जालो व्यक्ती आमचो घोव आमचे बायल आमचे भुरगीं आमकां पतेनात आमचे आवय बापूय आमकां पतेनात आमचे शेजारी आमकां पतेनात वावर करचेडे आमचो धनी पतेना आमचे नौकरे आमकां पतेनात खंयसर गी भारी एका तराच्या आमच्या एका मरुभूंयत आमी पैण करना जावंक पुरो उडास दवरा हे पैण तुमचें भाग्यवंत पैण इट इज अ होली टूर आनी पवित्र तुमचें तें पैण जावन आसा म्हणलें उडास दवरा जर तर तुमच्या जिवितांत तुमी जर तर नितळ अंतस्करणांत आसात तरी पूण असले कश्ट तुमकां मेळोन आसात संतोश आमी पावया कित्याक सर्वेस्वर देव वर्थ रितीन आमकां आशिर्वाद घालचे खातीर तें पैण आमकां गरज आसा आनी हें पैण यशस्वी जावच्या खातीर सर्वेस्पर देवा लागीं मागया आमी हर एकले मोगाच्यानो आयच्या दिसा आमी मागया सर्वेस्पर देवा तुवें दिल्ले ते कश्ट तुवें दिल्ले ते आमकां परिक्षेंत जैत जोडच्या खातीर आमकां न्हू सकत दी आनी असल्या संदर्भान आमी कशें वर्तन करी जाय म्हणल्या विशयान मुखल्या दिसांनी हांव देवाचे उतार वणतलो आयच्या दिसा आमी पळयलें अरण्यांत पैण करचे जर तर आमकां यशस्वी गरज आसा जाल्यार जिवितांत यशस्वी गरज आसा जाल्यार अरण्यांत आमी पैण करी जायच आनी अरण्यांत पैण करता आसतना खंयच्याय कालार जावं दी कितल्यो ताळण्यो आमकां आयल्यार कितले कश्ट आयल्यार फातकाक आमी पडनासतना थाळण्या वयर जैत व्हरून देवाचेर पातयेवन एकच एक थाळो आमकां आयकोसो मोगाचो न्हू आमी आजच्या वाचपान वाचलें आयकलें पळया कितले अर्था बरी थंयसर आसा उपरांत प्रेरक आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो कोणी दुश्ट शक्ती काही व्हरून वचनात कोणे व्हरून गेलो प्रेरक आत्मो म्हाका न्हू तुका जावंक पुरो हांवान तो पवित्र जिणी जीवन आसा प्रेरक आत्मो म्हाका न्हू तुका अरण्याक व्हरून आसा आनी थंयसर कितें घडटा पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या जेजूक 40 दीस ताणें अरण्यांत करसिले हांवें तुवें साबार दीस साबार म्हयने साबार वर्सां करसिल्यान जावंक पुरो पूण त्या करशीत आसतना 40 दिसांनी जेजू भायर येयलो कित्याक त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो कितले ताका नाडल्यार जेजू त्या नाडण्या वयर त्या थाळण्या वयर जैत व्हरतलो त्या देखून 40 दिसांनी ताका भायर येवंक जालें भायर आयलो आनी पवित्र ताणें पातकेजींनी बदला म्हणून जायतल्या अजापादांनी केली जायतल्या जाणांक बरेंपण केलें कित्याक तो पुरा ताळण्या वयर ताणें जैत व्हेली आनी मुखार म्हणटा तो राण मनजाती मध्ये आसलो म्हाका न्हू तुका भक्ता मोगाचो न्हू हे मनीस की मनजात की म्हणटा आमी मुस्तफुटी आमी सांगता म्हजे बोवारे असो मनीस की मनजात की म्हणून आमकां मुस्तफुटी भक्ता कित्याक हांगा पयलीं पुस्तक म्हणटा राण मनजाती मध्ये हांव आनी तुवें आसा म्हजे बोवारे आसचे मनीस मन जातीचे फास्ट कर म्हज्या तेजे लगे वर्तन करतात म्हाकाय भोगता थोडे वटेन तुकाय भोगता सगळ्यांक भोगता हे मनीस की मनजात की आमचे बोवारे आसात मोगाचे न्हू पूण हांवान तूं भाग्यवंत पळयणार आसा जाल्यार ह्या मनजाती खातीर ह्या मृगी तरान आमचे वर्तन करच्या व्यक्तीक वयर आमी त्या थाळणे वयर जैत व्हरूंक जाय पूण देवदूताची सेवा करतले कित्याक कोणी ना ताका हेल्प करूंक जेजूक हेल्प करूंक थंयसर मनीस कोणी नात कित्याक तो मरुभूंयत आसा आनी ताका एक मात्र देवाचो थाळो आनी देवाचे दूत ताका सही करनासले म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ह्या आमी पळयणार आसतना मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका सही करचें देवाचे दूत मात्र तर आमी आयच्या दिसा मागया सर्वेस्परा देवा लागीं ह्या म्हज्या पळयणार
कश्टांच्या म्हज्या पैणार मरुभूंयत हांव आसता आसतना म्हजें कुटांब मरुभूंयत आसता आसतना म्हज्या मोगाचें मरुभूंयत आसता आसतना सुमया जेजू तुज्या देवदूतांक आमकां धाड आनी आमकां हें पैण यशस्वी कर, आशिर्वादाचें कर आनी ह्या वरवीं सबार मुखल्या जिवितांत आशिर्वादावेर आशिर्वाद आमी जोडूंक आमकां कुरपा लागून दी म्हूण ह्या घडी आमी मागया. तोळे दंबिया एक घडी. मोगळा सुमया जेजू हांगासर असल्या हर एकल्या म्हज्या भाव भयणींक तुका समर्पित सुमया. सर्वेस्वर बापा हे माध्यमा मुखान तुजे उतार आयकोनच्या हर एका भाव भयणींक तुजे मुखार समर्पित सुमया. सर्वेस्वर बापा आशिर्वाद कर आमचेर. आमी कश्टांच्या खंती बेजाऱ्याच्या पैणार आमी आसता आसतना मरुभूंयत म्हणल्यार बरी आमचें जिवीत आसता आसतना आमकां खंयसर गेल्यार कश्ट नश्ट अवमान निंदा मेळटा आसतना सुमया जेजू दावीद बरी आमी हर एका ताळण्याचेर सैत व्हरून आमी सैतवन जावंक आमकां न्हू कुरपा दी सुमया. जेजू हर एका ताळणे वयर तूं सैत जोडली सुमया. तेच प्रमाणे आमकांय सैतवन करन चड आनी चड पळयतात म्हज्या सत्यांत आमकां भरतूं सुमया मुखल्या दिसांनी. सुमया जेजू हांव हांगासर आसल्या आमी हर एकलें कितेंच न्ही सुमया. आमकां खालती जावं कुरपा दी सुमया. ह्या मरुभूंयत पैण करता आसतना तुजो एक आदार मात्र सुमया कोणी आमच्या संगतान ना सुमया. आमी आमच्या संगत आसा म्हणल्यार हर एकल्यानी आमचे तोंड पयस दवरून आसा सुमया. आमकां मोस करना आमकां कश्ट आनी तोंदरे दिवन आसा सुमया. कितले आमी तांचो मोग करता म्हळ्यार ती आमकां द्वेशत करनासा सुमया. आयच्या दिसा म्हजें काळीज तुका समर्पित सुमया. हांगासर असल्या हर एका तुज्या भक्तांचें काळीज तुका समर्पित सुमया. ह्या सर्व आमच्या पैणाचेर तुज्या आशिर्वाद कर सुमया. हर एका ताळण्याचेर सैत व्हरूंक तुज्या आत्मीक सगत आमकां कुरपा लाभून दी सुमया. बेगीनच ह्या मरुभूंयतावन अरण्यातावन भायर येवन यशस्वी जिवन जिवंक आमकां तुजें आशिर्वाद लाभय सुमया. हांगासर आसल्या हर एकल्यांक तूं आतां आपड सुमया. तुजें बेसांव घाल सुमया. बेगीनच तूं आमकां ह्या कश्टांच्या मरुभूंयतावन भायर हाडणें सुमया. जशें तूं यशस्वी तरेन भायर येवन मिसांवाचें काम तुवें केलें सुमया. सबार आत्मे जिखले सुमया. तेच प्रमाणे सुमया आमच्या जिवितांत आमकांय सबार आत्मे जिखूंक आमकां कुरपा लाभाशें आत्म्याची देणी दी फळां दी सुमया. दावीद राय ताज्या जिवितांत कश्टालो तरी सुमया मुखल्या दिसांनी संतोशाचें जिवन तो जियेलो सुमया. जोब ताज्या जिवितांत मरुभूंयत कश्टांच्या त्या जिवितांत ताणें पैण केलें तरी सुमया मुखार मुखलें ताजें जिवीत आशिर्वादावेर आशिर्वादाचें जिवन जालें सुमया. आज हांव भेटयतां सुमया असलें पैण करच्या असच्या हर एका भक्तीक व्यक्तीक सुमया तांचे पैण आशिर्वाद कर. तांचें जिवीत तांचें कुटांब तांच्या शेजाऱ्यांक तांच्या सगळ्या मोगाच्यांक कोणाक पुरा तांच्या मोगाच्या सुमया हर एकल्यांक आशिर्वाद कर. बेसांवांनी भर कुरपेन भर. आमेन आमेन आमेन. कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखानी सुख रसलो कसं सांभाळता सदा. चंचल जाय नाका कंगाल जाय नाका आसतलो पंथ पर्या लागींच हांव तुज्या. चंचल जाय नाका कंगाल जाय नाका आसतलो पंथ पर्या लागींच हांव तुज्या. सर्वेस्परा बापा
हर एक दीस म्हजी दिश्ट तुजेर कसोंक म्हाका करपाला बाई. सोम्या जेजू क्रिस्ता, हांव अरण्यान चलता आसतना येवच्या ताळण्या वयर जैत व्हरूंक म्हाका आदार दी. पवित्रत्म्या म्हाका सारकें मार्गदर्शन लाबय. आब्बा बापा, म्हजी दिश्ट हांवें तुजेर जोखूंक म्हाका करपा लाबय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, अरण्यांत हांव चलोन आसतना म्हाका येवच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक तुजो आदार लाबय. पवित्रत्म्या म्हाका मार्गदर्शन लाबय. संपूर्ण तरेन सोम्या हांव म्हाकाच तुज्या हाती समर्पितां. म्हजी चंचल मोत, म्हजी घुसपडलेलीं उतरां, निराशी चिंतनां, बावडतांत शेळिल्लीं म्हजीं बोगणां, एकसुरपण म्हजी मोत तुजे तावन पयस आसचें हर एक क्षण, जिवितांतलें निरासपण, पिडे शिडे वेळार कश्टांत आसतना तुका उलयल्लें दुरसोण्याचीं उतरां, नानंत्या व्यक्तींत हांव म्हजे विरोध करिनातल्या चुकीक म्हजेर बोट जोखून म्हाका अपराधिस्थानार उबो करता आसतना हांवें भोगुल्लीं सर्व कोडू चिन्नां बोगणां म्हजी दिश्ट तुजेर जोखूंक सलवल्ली म्हजी कूड आनी म्हजी अस्कतकाय, शेळेल्लो म्हजो बावार्थ, हर एक म्हजें असमाधान, म्हजे थंय आसची ना बोगसाण्याची चिन्नां आनी बोगणां, हर एक तुजे विरोध उपराटलेली म्हजी बोगणां, तुजें हजरपण वळखून घेवंक सलवल्ली म्हजी आत्मीक जाणवाय, तुजी कुशी पाळूंक इन्कार केल्ली म्हजी चिंतनां सोम्या समर्पितां. सोम्या, हांव असफल जाल्लें हर एक क्षण, म्हज्या जिवितांतली सलवणी समर्पिता सोम्या. सोम्या जेजू, तूं आसाय म्हजे मुखार. सोम्या जेजू, तूं आसाय म्हजे मुखार. तूं म्हाका आपड नासाय. सोम्या, तूं हर एकल्याक आपड नासाय. आमी तुजे मुखार आसां सोम्या. जेजू, हांव तुका उलो मारतां. जेजू, हांव तुका उलो मारतां. आमचे हर एक मोतीची चिन्ह आमच्या स्वासवाद्वारे भायर घालया. दीर्घ श्वास आमी भायर सोडया. आमी दीर्घ श्वास भायर सोडनो. जेजूचो पवित्र श्वास, ताचे समाधान, ताची शांती, ताचे तान वाडलेली कृपा, ह्या सक्रमेंतांत हांव देवोन येवची आशिर्वादां आमी इनेल करया. श्वास मुखांत आमी जेजूचें हजरपण आमचें करून घेवया. आमची मोत जेजू थंय केंद्रीकृत करया. जेजू म्हजे मुखार आसा जिवंत तरेन. आयच्या दिसा सोमी आसा म्हजे खातीर ह्या जाग्यार. सोमी म्हजे थंय येवंक शेता. दोळे आमचे धांप्या सोम्याचें हजरपण वळखून घेवन ताका आमच्या जिवितांत स्वागत करया.
संपूर्ण तरान सोम्या हांव तुका स्वीकार करता सोम्या म्हजे थंय तूं म्हज्या काळजान तूं ये सोम्या जेजू तूं म्हज्या काळजांत ये जेजू तूं म्हज्या आत्म्याची सकत जावन ये जेजू तूं म्हजो बुजवणदार जावन ये जेजू तूं म्हजें समाधान जावन ये जेजू तूं म्हजो रक्षक जावन ये जेजू तूं म्हजी सवकासाय जावन ये जेजू तूं म्हजी भलायकेचें दायज जावन ये जेजू तूं म्हजे थंय शांती जावन ये जेजू तूं म्हजे थंय जाणवाय जावन ये जेजू तूं म्हजे थंय बरें वायट समजून घेवन तुजे कुशेक खालती जावन जियेवची आत्मीक सकत जावन ये जेजू तूं म्हजे थंय ये संपूर्ण काळजान जेजूक आमी उलो मारया जेजू तूं म्हजे थंय ये जेजू तूं म्हजे थंय ये आमचे काळीज खाली करून सोम्याक स्वागत करया जेजू तूं म्हजे थंय ये जेजू म्हाका आपड आयच्या दिसा तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन म्हाका आपड जेजू म्हाका गूण कर जेजू म्हाका भलायकी दी जेजू म्हजी मोदीक सर्गींचे समाधान लाभय हील कर सोम्या सोम्या हर एकल्याक गूण कर गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सक्तेन तुझ्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सक्तेन तुझ्या गुण कर जेजू येत्या ओढा साक्रामेंता साष्टांग करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलवून वेच्या अस्कत विश्व्या बाबाताचे बळ दिव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सासना सासना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समा समीना वाढता आमेन. प्रार्थया ये देवा विचित्र सक्रमेंताका तुज्या कस्सो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन.